देवा तुया आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता देवा तुया आमचो रोम तुका बसोवंक घेता देवा तुया आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता बाबा बुदाक आत्म्या वंदन महिमास आसता बाबा बुदाक आत्म्या वंदन महिमास आसता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयज आमी बागेवन जुजेवाजाचे 4थे नोवेन पाळटा आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता पेरपेत्वा सुकोरिना आब्रांचीस तशे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या बाजिलिजा दा कॉस्टा ओ लॅसी ह्या नांवान तिका वळखताली आयज पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरया आना डिसोजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया सगळींचीं कोण बरीं नात आनी आपली भलायके पासत मागूंक लायतात तांचेय पासत मागुया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी देसा पासत मागुया ह्या संवसाराची शांती पासत मागुया सगळीं जीं कोण कश्टवतात वेगवेगळ्या कारणांक लागून जावं घेरांक लागून वो नॅचरल डिजास्टर्सांक लागून तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण हे भेटेन मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं जेजू दोयाड आनी मोवाड ह्या आयज आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा जिन्सां बासांची बोलीकारां ताचेशी येतालीं आनी तो तांकां बरी करतालो दोर दिसाक मिसाचे भेटेंत आमी जेन्ना येता तेन्ना आमच्या जिवितांतले सगळे सूख दूख आमच्या जिवितांतले त्रास साठेविटे आमी ह्या जेजूक अर्पण करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी हाजीर जाता हाचे दिसा कितें भाशेन आमच्या जिवितांतले आटेविटे आमच्या जिवितांत येतलें सूख दूख ताका आमी अर्पण करुया आनी अदीक ताका मानता तसली पाटलावदार आमकां कर म्हणून मिसाचे भेटेन खोतखोत्यान आमकां मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोद देवदार बाप सगळ्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्मान बरो विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां अमोसो बोळ अपराध ह्या पासत बागवे सुदान सांगपार मेरेन सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबुलीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सूर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया मोगार बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससना
साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी भुरगो साम्युएल एलीच्या नोदरेकाल सर्वेस्पराची सेवा कोत्तालो. त्या काळार सर्वेस्पोर मनशा कोणें उलयलोलो चडशें आयकूंक येनासलें. दर्शनांनी चडशें मेळो नासलें. एक दीस एली आपल्या सदांचे सुवातेर आड पडलोलो आनी ताचे दोळे जेमेन बरमलले. देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासलें. देवाची पोंटी अजून पालवंक नासली आनी देवाची आर्कपेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानान साम्युएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल, साम्युएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोकडोच एलीशी धांवून वचोन ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान उलो केलो, सॅम्युएल, साम्युएल. तो उठलो आनी एलीशी वचोन ताणें विचारलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एली पोत्तीपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. साम्युएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केदींच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सॅम्युएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलीशी वचोन ताणें म्हणलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें साम्युएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच साम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, साम्युएल, साम्युएल. साम्युएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सॅम्युएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पोर ताचे सोवें आसलो आनी सर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. हे पोरी सॅम्युएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल दान ते बेतशेबा पर्यान ओळखूंक पावलें. देवाचें उतर हें. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर उडोव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बोसताल्या फितुऱ्यां बरोबर भोंवना तो खरेंच बागी. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येता. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग कोत्ता. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. सदांच तुजें प्रामाणीकपण व्हडले सोबेत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, बापा, हांव येता, तुजी खुशी करूंक येता. उद्गार.
जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेस्वराक Sarvesvarak, Sarvesvarak, Soy, Soy. सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक Sarvesvarak, Soy, Soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. Jai Savyasу, मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवां सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान अंथरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली. तेच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडले उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्यांक ताचे सोशी हाडली. ताच्या दारार नोगोर बोर जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासांची खूब बोलीकारां ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसर हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयण, आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. आनी कांय बरीं उतरां एली सामुएलाक शिकयता. तुका तर तिसरे पावटी होच ताळो आयकूंक आयलो जाल्यार अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. आनी सामुएल आपल्याक शिकयला ते भाशेन जाप दिता, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान कांय बरीं आमकां तेंच मेळटा. जेजू देवान धाडलेलो किरीत भाशेन देवाचो पूत आसलो. सर्वेस्पराचो ताळो सगल्यांक परगट करूंक तो आयिल्लो. सर्वेस्पराची बरी खबर, सर्वेस्पराची मोहिमा, सर्वेस्पराची काकलूत सगल्यांक दिवंक तो आयिल्लो. हाका लागून बोलीकारां जेन्ना ताचे सोशी आयलीं, सगलीं जीं देंवचार बसुल्लीं आसलीं ताची सभे आयलीं तेन्ना तांकां ताणें बरें केलें आनी सगल्यांक बरी सोडवण दिवन आपल्या घरा पाठयली. इतलेंच न्हय, तीं ताचे लागीं मागतालीं, तूं हांगाच राव. जेजू तांकां म्हणटा, हांव तुमच्याच गांवांत न्हय पूण लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी गांवांनी हांवें वचूंक जाय आनी थंयसर प्रसंग करूंक जाय, कित्याक हांव तुमचेच पासत न्हय पूण सगल्या लोकां खातीर सोडवण दिवंक हांव आयलां. आनीच बरी खबर जेजून सगल्यांक परगटली. आपली मेंढरां बरे तरेन सांबाळचे खातीर जेजू एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. बापाक दिनवासतालो, कसलीय मिलाग्र करची ना आदी बापा लागीं आपणाक किरीत भाशेन ती कुरपा मागून घेतालो. उदीक आनी उदीक आपली पाटलावदारां आपलो ताळो आयकूंक, आपल्या जिवितान ती नवसरणी करूंक आनी उदीक देवाचें राज परगटूंक आपलो पाटलाव करतना ती अदीक उत्सव आपल्या जिवितान अदीक ती बोडान आनी नेटान वावरूंक जेजूची उर्बा आसली. आनी हे बाबा भयणीनो, ही पाटलावदारां ताचे शीज समजूंक जायते फावटी फाटीं उरले, पूण जेजू तांकां दिसपोटी आपल्या प्रवचनांत, आपल्या 2 दिसा कोरण्यांनी, आपल्या अजापांनी आपूण करता त्या गुडितां वरवीं जे बोलीकार येताले तांकां बरो करून दाखोड करतालो. हाचे दिसाक होच जेजू, आमी ताची पाटलावदारां,
आमी ह्या संवसारांत जियेतना तो आमचे लागीं तेच मागता. आमी ताची फाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक नेटान वावरूंक, ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक आमच्या जिविताचे चाली वरवीं दुसऱ्यांक आमी एक देख जावं. तरीच कृपा आमकां मागून घे. दर दिसाक देवाची कृपा आमी दुसऱ्यांक दिवंक, दर दिसाक ती आमकांय घेवंक आमी आपणावंक आनी अदीक गोवाय आमी जावंक. जशें पाज वाज आपल्या जिवितांत गोवाय जालो तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक गोवाय जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. म्हज्या भावने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भोक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. जय सोव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हांवें सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवेदारान सासणाचे देवा, सूर कड्यान सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळें सगळी रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारोण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नानोयभोवान उत्सर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नवी येता तांकां सोय, उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरो सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गोड पोरगोटूया Jesu आमी उदका आनी एकाच सिगले पियेता तितली बरी तूं वैभवानी आसो आमी तुजे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता व जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकिरणीक बासिलिसूस अच्छी काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरचरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांचे सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आंतांनी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसकांची कशी परमे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येता राजू चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाक तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमचे कागलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमचे कागलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्त जेजू आमी ह्या संवसारांत खरेपणीन ताची पाटलावदार कशी उर्बेन वावरूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन सूर पदवेदा देवा या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमची जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानू हे आमी खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्पोत तुमचे सगळें आसूं आनी सूर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दबाजीक दाखोवणी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारीचे निमतान मागणे सगळीं बरोबर सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनू आसता तुज्या पुताच्या कुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणा जालो ताच्या रेलिकेचे देवाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बोडान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान
तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरोवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उबेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजें हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेर तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वतता उपकार जो मागता तुजे ताई. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत येसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत येसू बागिंती मारिये आदार दी ओतृश्टाक सांपडलोल्यांक मजत कोर अस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या ओस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिनी आदार दिनार कोळसांत आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थूय आय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूं सदां काल फूड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक किरीत भाशेन पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणाचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक
सोमी आसूं तुमचे सोबे प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मोनाची शांती अनुनोदवंत आदारान भाग्यून सदांच सांकवार मोरेची ती निवारूंक ह्या काळाचे कोंतींतल्यान बगूंक पावस सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर दिवन सदां काल तो गो